बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगाता आम्ही संतोष पावता. लविना फेर्नांडीस राजकोट, 70th बर्थडे थॉमस सेरावो हॉस्पिटल. फादर एब्राहाम डिसोजा हाज्या जन्मदिवसा संदर्भी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. मेल्विन कॅस्टेलिनो आनी कुटुंब काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. ट्रिसा आनी स्टॅनी नोरोना मुंबई. वेडिंग एनिवर्सरी हेन्सी आनी जेन आबू धाबी. तशेंच वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ क्लायड आनी टिसा लेविस कॅलगरी कॅनडा. तुमकांय आमी अभिनंदन आनी शुभाशय आनी देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. सांत फिलोमिनाच्या मानाक जेकब प्लोटिल्डा आनी कुटुंब मुल्की. तशेंच दैवीक आकृतीच्या मानाक आनी जेसूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक मरियेच्या खातावीन काळजाच्या मानाक शांती नोरोना आनी कुटुंब. जेस्सी क्रास्टा मँगलोर. बिंदू रोड्रिगस आनी कुटुंब तांच्या जिवितांत जायती आशिर्वाद आनी बेसांवां सांत आंतोनी द्वारी आनी फातिमा सायबिनी द्वारी तांकां मेळ्ळेल्या पासत. रॉल्सन मोनिस गर्डाडी जन्म दिवस संदर्भी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. पॉल थॉमस फेर्नांडीस मुल्की. 85th जन्म दिवस कॉसेस क्रास्टा कुलशेखर ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. क्रिस्टल कोयलो हाँगकाँग. आलन आनी जॉलेन आग्रार. फादर एब्राहाम डिसोसाच्या जन्म दिवस संदर्भी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. कार्मिन फोटाडो मुल्की. मेल्विन मेंडोन्स आनी फॅमिली परमुदे. येवजिन कार्डोजा पालाडका. लिली डिसोजा पेर्नाल. रॉबर्ट पिंटो शिरवा. स्टेला तावरो मुल्की. मेरियल मिशेल डिसोजा नेजार. रेन्सिटा मोंतेरो सुरतकल. आयरीन मोंतेरो सुरतकल. जुलियाना डिसोजा किरें. सेलिन रोड्रिगस आनी कुटुंब मुल्की. क्रिस्तीन डिसोजा कुळूर. पिडा गुण जाल्ल्या पासत मरणांतीक पिड्यान देवान निवारलेल्या पासत एक बरी सैरीक जाल्ल्या पासत काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत नव्या घराचें उक्तावण करूंक देवान फाव केल्ल्या पासत पयशांची गरज आसतना बँकांतल्यान लोन वेळार पास जाल्ल्या पासत मोगाच्या मनशांनी उदारपणान खर्चा बाबतींनी तांकां लोन दिल्ल्या पासत वर्गांत आसले कुटुंबाचे सांदे पयशे धाडिनातल्या वेळार देवा लागीं मागल्या वेळार आतां वेळार पयशे धाडतात देखून थंयसर तांकां काम जाल्ल्या पासत सांबाळ मेळ्ळेल्या पासत विजा जाल्ल्या पासत पासपोर्ट जाल्ल्या पासत आनी तशेंच विजा एक्सटेन्शन जाल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. आमी सांगाता मेळोन म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां विविध त्या सांगा पासून मागोंक उलो दिला आमी तांच्या त्या सांगा पासून मागया. विन्सी फेर्नांडीस वासी. नॅन्सी डिसोजा नेदरलँड. बेगीनच बरें जावचे पासत आफेल बेनी 16 वर्सांचो भुरगो उदकांत पडलो ताच्या उपरांत ICUंत आसा. ताजी स्थिती गडीस आसा. ह्या आफेल बेनी भुरग्यान बेगीनच बरें जावचे खातीर मागया. जुलियाना डिसोजा हाका बरी भलायकी मेळच्या पासत किऱ्यान तावन. मेल्विन कॅस्टिलेनो आनी कुटुंब वालेन्सिया. लोकनाथ हाका कॅन्सर पिडा आसा तांतल्यान ताणें गूण जावचे पासत बरी भलायकी लाभच्या पासत चित्रा पुजावन. तशेंच विशेश त्या पासत म्हाका उलो दिला. वसंत मारिटा फेर्नांडीस फॅमिली. बरी सैरीक जावचे पासत काजाराचें कार्य ह्या दिसांनी बऱ्या तरान जावचे पासत. रोसाचें कार्य तशेंच कराराचें कार्य बऱ्या तरान जावचे पासत. एकल्याक आर मारल्या ताणें बेगीनच गूण जावचे पासत. आनी एकलो पडोन पांय मोडला पूण घरांत कुटुंबांत एक काजाराचें कार्य आसा. वेळार ताणें आस्पत्रांतल्यान घरा येवचे पासत. प्रोस्टेट ग्लँडाचे समस्या आसात तांतूं रेडिएशन दिवचें म्हणला देखून बेगीनच तांतलें बरें जावचें पासत. भुरग्यांचें देणें लाभचें पासत काजारी जिवितांत. भुरग्याक असल्या ऑटिझम पिड्यांतलें देवान गूण करचे पासत. भुरग्याक कॉन्सन्ट्रेशन डिफिशियन्सी आसा. जाणवाय उणें आसा. बरें करून जाणवाय देवान ताका दिवन बरें करून शिकून बरो फुडार आसा करचे खातीर काजर जावंक ओपन तरणाटो. प्राय जाल्या 35 वर्सां उतरल्यान ताणें वेळार काजर जावंक ओपन काजर जावन कुटुंबा जिवीत जियोवचें पासत. आडवटन गेल्ल्या चेडवान चलयेन तांच्या दुवेन परतून कुटुंबांत फाटीं येवन बरी जिणी जियोवचें पासत. आनी घराचें काम वेळार पंता पावोवंक फ्लॅट मोलाक येतलें नांवार जावंक ह्या सर त्या पासत आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मलगड्यां पासत आमी मागया. देवाजीन येवजीन पिकाडो केम्माण्णू.
कुटुंबात मरण पावल्या समेत उडास करता रॉबर्ट रेबेल्लो बैंदूरू. अनाथ आत्म्यांचो उडास करता रॉबर्ट रेबेल्लो बैंदूरू. देवादीन जॉन कार्डोजा पालाडका. कुटुंबात मरण पावल्या समेत उडास करता ॲलिस क्वाड्रस मुंबई. पुलगतुंदी आत्म्याचो उडास करता ॲलिस क्वाड्रस मुंबई. देवादीन सिल्वेस्टर इवलिन साल्वादोर. गिल्बर्ट रेमंड जॉन. पीटर मंतेरो सुरतकल. कुटुंबात मरण पावल्या समेत उडास करता अनिल फिलोमिना मिनेजस ब्रह्मावर. सिसिलिया रोड्रिगस सिलिया पिरेरा ब्रह्मावर. ग्रेसी पिंटो कुलशेखर. विन्सेंट आणि डेल्फिन डेसा बज्जोडी. रिचर्ड डिसोजा. आईडा मन्स माइन मास. आईडा क्रास्टा 6th मन्स माइन मास फोळनीर. चार्ली पिंटो किन्नीगोळी. 25th डेथ एनिवर्सरी रोजिन डिसोजा मीरा रोड मन्स माइन मास. M डिसोजा वालेन्सिया मँगलोरू. एडवर्ड फर्नांडिस दुबई. पुलगतुंदी उडास करता विनोद आणि सोबिथा रॉड्रिगस वामंजूर. देवादीन रोनाल्ड जॉन वास गडकोपर. गरजेवंत आत्म्यास उडास करता जेसिंता डिसोजा पाक्षिकेरे. 93rd बर्थडे रिमेंबरन्स जुडिथ मस्करेनस. देवादीन फेलिशियन रिचर्ड डिसोजा. रेमंड कॅस्टेलिनो. 40th डेथ एनिवर्सरी ॲग्नेस कार्डोजा महिम. 2nd डेथ एनिवर्सरी अल्फ्रेड डी लोमेन अंधेरी ईस्ट. डॉक्टर कॉनराड फुटाडो मुंबई. ससनस विषय दीतांका येसोमिया निरंतर प्रकाश सजर फंगोदी समाधानेंदी विषय घेऊन दी. आमेन. सरलेल्या समेस पावड त्यांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विषय घेऊन देत. आमेन. पारांच्या सर्वेस पौरा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदाच गाता. काय जाता बिन वाचता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. अधिक मोगाच्यानो नातालांचे फेस्त क्रिसमस लागीं जाता आसतना आमची काळजां मनां व्हडा संतोषान आनी आनंदान उमाळटात. आयच्या वांजेलांत आमी वाचता आसतना आमच्या दोळ्या मुखार दिसतात मोरी माय आनी एलिझाबेथ. संतोषान तांणी उमाळचें. संतोषान तांणी नाचचें. संतोषान तांणी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवचें. सांगातास तांच्या गर्भांत आसच्या जुवांव बौतिस्तान आनी सोम्या जेजूनी दैवीक संतोषान बरोवन उमाळोन तांणी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवची. तर मोगाचे न्हू नाताला फेस्त लागीं पावता आसतना आमी मरियमाय सांगता एलिझाबेथ सांगता जुवांव बौतिस्त सांगता आनी बाळो जेजू सांगता आमी संतोष पावया. कित्याक देव जे कितें भासयता तें खंडी जावन घडतलें. मोरी माय पातयली देखून ती भागी जाली आशिर्वादीत जाली. सगळे संतत्यो तिका सदैव म्हूण आपयतात. कित्याक देवान जे कितें भासयलां तें खंडी जावन घडतली म्हणून ती सत मानली. आमची ती दैवीक आवय जावन आसा. तिच्या मोगांत आनी तिच्या एकवटांत आमी जे कितें देव आमकां बसयता खंडी जावन घडोवन येतले म्हणून आमी सत मानूंक आनी त्या संतोषान जिविताच्या अखेर पर्यंत उमाळोंक देव आमकां कृपा दिवं दी. तर हे मिसाचें बलिदान आमी भोव भक्तीपणी भेटोवया. नातालां फेस्त लागीं जाता आसतना एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांचो आमी उडास करया. आमकां जल्म दिल्ल्या आवय बापायचो आमच्या सर पुर्वजांचो आमच्या भाव भयणीचो आनी आमकां शिकप दिल्ल्या त्या मास्टरांचो टिचरांचो गुरूंचो शिक्षकांचो आमकां बुधवार दिल्ल्या त्या याजकांचो आमची सेवा केल्ल्या रिलिजियस सगळ्यांचो आनी तशेंच कुटुंबादारांचो सेर सामर्थ्याचो कोणा सांगात आमी काम केलां वावर केला त्या कंपनीचो फॅक्टरीचो त्या संस्थांचो आमच्या इश्टामंत्रांचो सगळ्यांचो उडास कर. तांच्या समेस्तां खातीर मागया ह्या नाताला वेळार तांकां हर एकल्यांक जेजू इम्मानुएल देव तांच्या सांगता तसो आमच्या सांगता अनभोग जावं दी आनी हर एकल्यांक जेजू बाळोक आशिर्वादांनी भरून दी म्हण आमी व्हडा भक्तीपणान आयची रेतेर आनी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवन देवा कडचे काकूत आमी मागोवन घेवया.
हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Somia kakrut Somia kakrut Krista kakrut Krista kakrut Somia kakrut Somia kakrut. प्रार्थोया. सर्वेस्परा तुज्या दुतान आमकां कळयिल्लें देखून जेजू तुजो पूत मनीस जालो म्हणून आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जिवंतपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. मिका प्रवदेच्या पुस्तकांतले वाचप अशें म्हणटा, सर्वेस्पर पूण तूं बेथलेहेम एफ्रेता जुदाच्या कुळयामध्ये तूं बोव ल्हान तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मातलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो बगार बोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांगतलो. उपरांत ताचे उरलेले भाऊ इस्रायली तशी परतून येतले. सर्वेस्पराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावतली आनी तोच शांती जातलो. देवाचे उतर. देवाचे वळकार. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखा मळासो पसळ आमचेर पांकय. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखा मळासो पसळ आमचेर पांकय. आयक आमकां ये इस्रायलाच्या गवळ्या, केरबा वयर सिंहासनार बसून असलेल्या. तुज्या मुखामळाचो पसळ आमचेर पडो, तेन्ना सोडवून आमकां लाभतली. देवा आमकां एकठांय कर, तुज्या मुखा मळाचो पसळ आमचेर पांकय. दळबारांच्या देवा आमकां फुडकन पळय, स्वर्गार तावन नदर घाल.
हे दाखवलीचे लगी येऊन भेट कर. तुझ्या उजव्या हातान लावून व्हड केल्ले बाळगून दाखवाळीक बाळगून सांबाळ. देवा आमकां एकठांय कर, तुझ्या मुखा मोळाचो पजळ आमचेर फांकय. तुझ्या उजव्यात बसयलेल्या पुरुषाचेर, तुझ्या खातीर तुवें बलिश्ट केल्ल्या मनशाचेर सदांच तुजो हात दवर. तेन्ना आमी केदीस तुजे सरशिली पळय सरची ना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाखणतल्या. देवा आमकां एकठांय कर, तुझ्या मुखा मळाचो पजळ आमचेर फांकय. देवा आमकां एकठांय कर, तुझ्या मुखा मळाचो पजळ आमचेर फांकय. सांपाव उलोवन हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, ह्या पसतच आपूण संवसारांत येतना क्रिस्तान म्हणे बलिदानां आनी अर्पणां तुका नाका जालीं, पूण म्हाका एक कूड तुवें तयार केली. होम बलियो आनी दोश परिहाराची बलिदानां तुका मानवली नात. तवळ हांवें म्हळें, पळय हांव आयलां. पवित्र ग्रंथाच्या कवळ्यार म्हजे विशयांत बरोवन आसलेले बरी. देवा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. पयलें तो अशें म्हणटा, बलिदानां आनी अर्पणां, होम बलियो वा दोश परिहाराची बलिदानां तुका नाका जालीं वा तुका ती मानवली नात. उपरांत तो म्हणटा, तुजी खुशी करूंक हांव आयलां. तशें म्हळ्यार तो पयलेंची आराधन स्तुती रद्द करन आनी दुसरी एक स्थापीत करता. हेच खुशेक लागून जेजू क्रिस्ताचे कुडीच्या एकच फावटी केल्ल्या बलिदाना मार्फत आमी पवित्र जाल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. आपले सर्वेस्पराची साकर तुझ्या उतराप्रमाणे म्हजे थंय सांग. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवाधांवी गेली. थंय जकरीच्या घरा भितर सरन एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्येच्या माथयेन म्हज्या बेटे घेवचें हें भाग खंयतण म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडटस म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली.
सर्वीस परन आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतले म्हूण सतमंतलेली तूं कितली भागी. तोवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वीसपराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणदाशीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता. देव आमच्या सांगता इम्मानुएल. या देवा थंय म्हज्या अधिक मोगाच्या न्हू आईच्या वांजेलांत पयले वाक्य जावन आसा. लुकासा वांजेल पयलो अवस्वर 30 आणि 90. आमी परतून आयकुया आनी ताचेर नियाळ करया. लूक चॅप्टर 1 वर्स 39. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक दवांदवी गेली. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी. सकट म्हणा, हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन मोरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका शहराक प्रदेशांतल्या एका शहराक धावां धावी गेली. धावां धावी गेली. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी. कितें घडलें? आंज बडव्या गब्रियलान मोरयेमायेक इसबी हाडली, बरी खबर दिली आनी मोरयेमाय गर्भेस्त जाली. आतां मोरयेमाय एकली न्ही, मोरयेमाय ती एक बाळशें आसा, ती गर्भेस्त. आनी तें बाळशें सादारण बाळशें न्ही. कसलें बाळशें तें? दैवीक बाळ. देव मनीसला तिच्या गर्भांत आसा. आनी आतां हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरयेमाय खंय वता? जुदेयांतल्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एका नगरी ती धावां धावी गेली. मोगाच्यान हें वाचता आसतना आमकां चड समजना, पूण बरेंकन गुंडायेन खोलायेन नियाळ केल्यार आमकां समजता. जुदे असो दोंगराळ प्रदेश म्हळ्यार जेरुसलेमाच्या त्या देवाळाक लागीं आसलें एक गुडो. कित्याक म्हळ्यार एलिझाबेथचो पती जकारिया तो एक याजक सर्ते प्रमाणे ताका देवाळांत थंयसर बलिदान भेटोवंक नेमयारलो. देखून ताका एक ल्हानशें घर जेरुसलेमाच्या देवाळाच्या लागीं असल्या गुड्यार ताका दिल्लें. जेरुसलेमांतावन नाजरेत भोव पयस आसा. मोरयेमाय खंय रावता? नाजरेतांत रावता. ती नाजरेतची चली. तिका चड म्हळ्यार 13 या 14 वर्सां प्राय जायत. ती प्रायेक पावल्या मात्र आनी आतां ती गर्भेस्त. आनी तिका देवदूत एक संदेश दिता. तुजी बहीण म्हळ्यार तुज्या मावशेची धूव, ह्या बापल्याची धूव एलिझाबेथ, ती प्रायवंत. तिका प्राय जाल्या जावं बरो 60 की 70 वर्सां प्राय जाल्या. मोरये केवळ 13 वर्सां प्राय. ती भरलेली गर्भेस्तीन तिका 6वो म्हयनो म्हळ्यार तिच्या गर्भांत जुवांव 32 एक बाळ जावन आसा. तिका 6वो म्हयनो भरलेली गर्भेस्तीन आनी बेगीनच ती बाळान जातली. आनी आतां नाजरेतावन जेरुसलेमाक वचचें जाल्यार तुमी गुगल पळयतात गुतना, कोण गुगल पळयता तांकां कळटा. थंय गुगलार गेल्यार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा, या थंयसर पळोवंक मेळटा. ती लांबाई तें पयस लगभग 80 मैलां आसा. 80 मायल्स. 8 मायल्स म्हळ्यार आमी केदाळ किलोमिटर म्हणचे न्ही. 1 मैल म्हळ्यार कितले किलोमिटर? 1.6. 1.5 किलोमिटर म्हळ्यार 1 मैल जाता. म्हणजे 80 मैलां म्हळ्यार 80 मैलां म्हळ्यार कितले पयस? 130 लगभग 120 आनी 8 या 30 किलोमिटर पयस. म्हळ्यार मंगळूर तावन कुंदापूर म्हळ्यार 100 किलोमिटर. आनीक एक 30 किलोमिटर म्हळ्यार खंय? त्रासी. तुमी चिंता, मंगळूर तावन त्रासी वचचंय. कशें वचचंय? म्हाका न्हू आतां कितें आसा? ट्रेन आसा, बसां आसात, कारां आसात, बायक आसा, रिक्षा आसात. पयलें काही येनातलें. असलें एकच कितें? 2 बायांचें कार. हय, तुळू भाशेंत कारू म्हळ्यार पांय. 2 पांय मात्र. त्या पांय वाटेन वचचें. मोरयेमायेन म्हाका हें एक धैर्य घेतलें. मोरयेमाय धैर्यादीक. त्या काळार
काजारा फुड्यांच कोणी गर्भेस्त जाल्यार तांकां कितें करतले फातरावन जीवेशी मारतले आनी चेडवांनी स्त्रियांनी खंय भायर भोंवता आसतना आतां जाल्यार सावदी अरेबियेंतल्या देशांनी भोंवता आसतना एक दादलो सांगाचे आसा जेन्ना जाल्यार बापूय आसा जेन्ना जाल्यार व्हडलो भाव आसा ही एकलीच भायर सण गेली धांवा धांवी धैर्य पळया तिचें धांवा धांवी परक्या दादल्या सांगता भुरग्यां सांगता कुटुंबां सांगता सगळ्यांक सांगता वसाचे जाल्यार तिचे थंय आसलें भावार्थाचें धैर्य जर तर देव इम्मानुएल जाता म्हज्या सांगता तो देवच म्हाका राखतलो आनी सांबाळटलो आनी ती भायर सण गेली धांवा धांवी पोरण्या तेस्तामेंतांत इजाया प्रवादीच्या बुकांत 41 वस्वरांत 10व्या वळीर आयजाया चॅप्टर 41 वर्स 10 सर्वेस्पर देव इस्रायल प्रजेक अशें बसयता आयजाया 41 वर्स 10 भियेनाका भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा घाबरनाका घाबरनाका कित्याक हांव तुजो देव कित्याक हांव तुजो देव हांव तुका घटाय दिता हांव तुका घटाय दिता हांव तुका मजत दिता हांव तुका मजत दिता म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा म्हज्या जैतिवंत उजव्या हातांत हांव तुका सांबाळन धरता मोगाच्यान ह्या दिसांनी एकल्यान म्हाका ही साक्ष म्हाका दिली तो केदाळे भियेतालो ताजे हात घामयताले हातांत उदक म्हणजे भियान पांय घामयताले कित्याक ल्हानतावन ताज्या बापूय इल्लो मिलिटरीचो शिस्तेचो केदाळे ताका बेश्टावन ल्हान व्हड केलें पूण शिकाशें केल्लें बरें शिकलो तो पूण आतां परगांव वचोंक आसलें ताका थंय जर्मनीक थंयसर गेल्या उपरांत कशें काम करचें थंयसर कशें थंयसर वावरचें तो भियेतालो खावचें येतालो ताका थंयसर वचोंक विजा मेळ्ळीच तो हांगासर आयलो आनी तो म्हाका म्हणटा फादर हांवें कितें करचें म्हाका हात पांय कामतात भिरांत दिसता आतां परगांव वयचें म्हणटा आसतना म्हाका वय जिरवण सयत सारकी जायना राती न्हीद पडना ताका हांवें सांगलें हांगा ये बरी रेतेर कर वस हांगासर एक रेतेर केली तांणी ताजे उपरांत ताका धैर्य आयलें तो थंयसर गेलो मात न्ही थंयसर जर्मनी बरें करून शिकलो बरें काम जालें ताका आनी बऱ्या एका पोजिशनार तो पावलो देखून तो गांवां येवन पयलें म्हाका येवन म्हणटा देवाक जावं अर्घ आनी हुगला फादर कित्याक त्या रेतेर वेळार तुमी दिल्लें तें देवाचें उतर इसाया प्रवादीचो बूक 41 वस्वर 10वी वळ म्हज्या काळजांत सदांच तें जिवें आसा देवान म्हाका म्हळां भिये नाका खबर नाका हांव तुका मजत करता हांव तुज्या सांगात आसा हांव तुजो देव म्हज्या जैतिवंत हातांत हांव तुका उखल धरता हांव तुका सांबाळटा त्या उतरांनी म्हाका सदांच धैर्य दिलां फादर म्हणटा मोरये माये की देवाचें उतर धैर्य दिता न्हयच तिणें म्हळें आपले हांव समयाची साखर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं ती धैर्यान भरली मात न्ही धैर्यान भरली आनी ती गेली आनी थंयसर येता आसतना मोगाचें न्हू तिका कळीत ना न्ही जावन एलिझाबेथ गर्भेस्तीन घी म्हणून वता सागी गोत्त ना तिका कोणें सांगलें आंज बडव्यान सांगलें कशें कळ्ळें तिका आंज बडव्यान सांगलें सत म्हणून ती पवित्र आत्म्यान भरली आतांच्या काळार जाल्यार मोगाचें न्हू तुमकां कोणी गर्भेस्तीन आसात गी म्हणून कळटा गी कशें कळचें फोन केल्यार मात न्ही गे फोन कर न्ही वय गी इंस्टाग्रामार येयलें पळयलें तुजो फोटो पळयलो तुज्या फोट इल्लो वय घाला हात धुवन फोटो काडलाय न्ही गे या फेसबुकार फोटो पळयलो या वॉट्सॅपार धाडलाय कितले म्हयने तुका केदाळा तूं बाळान जाताय म्हणून विचारयेत पयलींच्या काळार इंस्टाग्राम ना फेसबूक ना आनी कितें ना तुमचे वॉट्सॅप या कसलेंच इंटरनेट कसलेंच ना आनी असल्या वेळार मोगाचें न्हू मोरी माय पातयेली कितें पातयेली जे कितें देवान बसयलां थंयसर वयर बरोवन गेला म्हळ्यार देवाच्या बसवणेचेर सतमान लिहिली तूं कितली भागी मोरी माय पातयेली मात न्ही कोण पातयेली एलिझाबेथी पातयेली एलिझाबेथ मोगाचें न्हू जेन्ना मोरयेक ती पळयता जेन्ना मोरी येवन तिका नामान करता नामान एलिझाबेथे आमी जाल्यार कितें म्हणटा गुड मॉर्निंग एलिझाबेथ हाय एलिझाबेथ या तुमी इल्ले कॅरिस्मॅटीक जाल्यार प्रेज द लॉर्ड एलिझाबेथ म्हणटा आसतना एलिझाबेथ कितें करता मोगाचें न्हू ती म्हणटा म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या भेटे घेवचे भाग म्हाका कशें फावो जालें तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडटा आसतना म्हज्या गर्भांतल्या बाळशान उडी मारली आनी म्हण दर्शन ती म्हणटा देवान बसयलेलें घडतलें म्हूण सत मारलेली तूं कितली भागी अशें मोगाचें तिणें उलयचें जाल्यार तिका कशें साध्य जालें ती पवित्र आत्म्यान भरली देखून तिका साध्य जालें लोकांचो वांजेल
पहिला बसवर थंयसर आमी वाचता 40 आनी 1 वळीर. लूक चॅप्टर 1 वर्स 41. एलिझाबेथेन मोरियसो नामान ऐकतस तिच्या कुशींत असलेल्या बालकान उडी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्रत्म्यान भरून वडाताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचें फळ. कितल्या अपुरबायची उतरां ती उलयता तर म्हाका पवित्र आत्म्यान भरली. आता म्हाका हांगासर दोग प्रमुख व्यक्ती आसात. कोण? एक मोरी माय पवित्र आत्म्यान भरल्या देखून आंज बडव्या गाब्रियल असो अनुभव तिका जाता. गाब्रियलान उलयल्लें तिका आयकता. ती गाब्रियल बडव्याक पळोवंक शकता, दर्शन पळोवंक शकता आणि मातनी देवाचेर पाती आनी विश्वास दवरली देखून खालती बळी जाता. देवाची माता जाता म्हणून गर्वान आणि हांकारान बराना, खालतेपणान तितले पयस लगभग 130 किलोमीटर. एक दीस न्ही, 2 दीस न्ही, 1 हप्तो न्ही, 2 हप्ते, जायते हप्ते तिका लागतात चलोन पांय वाटेन वसोंक. ती वेता मातनी थंयसर गेल्ली एलिझाबेथीची सेवा करूंक लागता. एलिझाबेथीची वस्त्र उमळटा. ती एलिझाबेथीक न्हाणयता. ह्या जे कितें घरचीं कामां आसा, झाडचें पुसचें, तिका बरें करून रांदून तिका वाडचें, सगळें घरा भोंवतणीचें काम, तिचें कितें तोटाचें फुलां झाडांचें काम आसा, सगळें कामां कर. सेवा करना काम करून ती थंयसर 3 म्हयने रावता. म्हणजे लगभग ती प्रसूत जावन भुरग्या प्रसूत जाता पर्यंत ती रावली. तसलें खालतेपणान ती जियेली. आपूण देवाची आवय देखून म्हाका बसोवंक एक सिंहासन जायचें म्हण तिणें आशेवना. म्हज्या मातारे कुरव आसाचें म्हण तिणें आशेवना. ती आशेवना आपणाक बऱ्यांतले बरें सवलत्यो जायचे म्हणून ती आशेवना. जर तर हांव देवाची आवय, हांव सेवेचे जायचे. कितली बरी अपुरबायेची चिंतना आनी मनोभाव. हांव देवाचो जाल्यार हांवें सेवाक जायचे. हांवें सेवा करतलो जायचे. हांवें हेवरांची सेवा करीची. कित्याक सरकार आसा म्हजें इनाम, संवसारार न्ही. सरकार आसा तर इनाम ह्या संवसारांत हांवें कितली सेवा करूंक आसा. केवळ 60-70 वर्सां हांवें करी, 60 वर्सां करूंक जायना. एक 20 वर्सां 25 वर्सां प्राय उपरांत ती सेवा करूंक काम करूंक जावचें. 60 म्हळ्यार 50-60-70 वर्सां भितर मात्र करूंक जावचें. कितलें करूंक जाता हांवें तें करचें. सरकार म्हाका इनाम आसा. मोरी माय पत्तेली, पवित्र आत्म्यान भरलेली देखून. आनी मातनी मोरी माय थंयसर अपुरबायन स्तुती गायन करता. ती अपुरबायन स्तुती गायन करता. ती म्हणटा, म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवी गाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय उल्हासता. आनी ह्या एका वांजेला द्वारी मोगाचे न्हू सगळी पवी सभा आमकां नाताला फेस्ताक तयार करता. नाताला फेस्ताक तयार म्हळ्यार मोगाचे न्हू ह्या गडितां द्वारी. आनी कसले संदेश आमकां मेळटा त्या विशयान मोगाच्यान आमी एक बेगिनसी एक नियाळ करया. पयले जावन आसा व्हॅल्यू ऑफ कम्युनिटी अँड सपोर्ट म्हणून म्हाका एक शीर्षक मेळ्ळें. व्हॅल्यू ऑफ कम्युनिटी अँड सपोर्ट. मोगाचे न्हू आमकां सांप्रदायिक कुटुंबाची गरज आसा. ह्या कुटुंबाच्या संबंधाची गरज आसा. ल्हान आसतना हांवें पळयलां आमची कुटुंबां भोव व्हड आसलीं. आतां भोव ल्हान जाल्यां. आमच्या कुटुंबांत जायत्या जाणांक विविध नांवान आमी आपयतले. बापलो, मावशी, माम, मामी, निंगी आब व्हडली माय, पप्पा मम्मी मात न्ही. आजकाल आब व्हडली माय, पप्पा मम्मी तितल्यान. मागीर कितें आसा भावो, जायो, कितें म्हणटात नणंद, म्हाका चड शब्द येनात. आनी कितें देर, देराची बायल, होनी, कितलीं जाणां नंडायो, अशें जायतीं नांवां आसलीं. मात ती सगळीं सांगाता जियेतलीं. सांगाता एकामेका गोमो करतलीं, एकामेका गरजांनी पावतलीं. आमकां ती नांवां गोत आसलीं. आतांच्या भुरग्यांक मावळो म्हळ्यार कोण गोतूना, मामी म्हळ्यार कोण गोतूना. तांकां पप्पाच्या मम्मीचें नांव गोत आसा, आबा व्हडली मायचें नांव सयत गोतना. आमचो फादर मार्क म्हणटालो आतांच्या भुरग्यांक विचारल्यार आबाचें नांव कितें म्हण विचारल्यार आब म्हणटात. व्हडली मायचें नांव कितें म्हळ्यार व्हडली माय म्हणटात. तांच्या आस्तवदीक मात तांकां विगी जायचे. आस्तवदिका खातीर तांच्या भांगारा दिरव्या खातीर जाल्यार कितलें झगडटा झुजतात. मोरी माय एलिझाबेथीची म्हळ्यार तिच्या मावशेच्या दुयेची ती प्रायवंत जाल्या. तिच्या सेवेक ती भायर सरून गेली. आमकां मोगाच्या न्हू कुटुंबादारांची, इश्टागतीची, इश्टामंत्रांची सांगाता मेळोन समाजेंत, सांगाता मेळोन समुदायांत, वाड्यांत, फिरगजेंत, जीएससींत, सगळ्या देशांत हिंदुआं मुस्लिमां सांगाता सयत सांगाता मेळोन आमी नातालां फेस्त करची कितली गरज आसा. सगळ्यांनी माया मोगान एकवटान जिवनची कितली गरज आसा म्हणून मोगाचे न्हू मोरी माय आनी एलिझाबेथ आमकां स्पश्ट राव संदेश दितात. दुसरें जावन आसा जॉय इन रेकॉग्नायझिंग गॉड्स वर्क.
देवाच्या मांडावळे ते मोगाच्यान आम्ही संतोष पावचो. देवाची मांडावळ आम्ही मोगाच्यान सडावो जावन संतोष पावचो. संवसारी संगती ते आमकां नवीं वस्त्रां मेळ्ळीं, एक नवें घर मेळ्ळें, बँकान दुडू जालो आनी आमी ग्रेस जाल्या. ह्या संवसारांत बरें खाण जेवण आमकां मेळ्ळें, एक बरें काम मेळ्ळें, बरें शिकाप मेळ्ळें, या बरें काम मेळ्ळें, जायतें व्हडलें घर बांदलें, आस्तबदीक जोडलें, भांगार दिरवे आमचे म्हणून संवसारी तरान. पूण एलिझाबेथ आनी मरी माय कित्याक संतोष पावतात? जे कितें देवान बसयलां ते जारी जावन आसा. 1000 वर्सां पयलें आदाम आनी येवे तें देवान बसयल्लें सोडवणदार येतलो. आतां ह्या संवसारान सोडवणदार जल्मोस आसा आनी त्या सोडवणदाराक वाट तयार करतलो. जुवांव बौतिस्त एलियाच्या पवित्र आत्म्यान भरलेलो, एलियाच्या आत्म्यान भरिल्लो जुवांव बौतिस्त ह्या संवसारांत जल्मोस आसा. हांचे द्वारी देवाची सोडवण ह्या संवसारांत जारी जावची आसा. देखून मोगाच्यान संतोषान उमाळोन मोरी माय आनी सांगातास एलिझाबेथ आनी जुवांव बौतिस्त मोगाच्यान संतोषान थंयसर उडी मारूंक लागली. ताळयो भेटोवन देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुज्या म्हज्या जिवितांत देवाची मांडवळ जारी जाता म्हणून मोगाच्यान आमी संतोष पावस. आनी आमकां देव ताच्या विचित्र मांडावळेन रस्ता म्हणून आमी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवचे. किर्तनाचो बूक 130 आनी 9 ह्या दिसांनी हांवें नियाळ करचें. म्हज्या जनान दिसाच्या संदर्भी हांवें नियाळ करचें जावन आसा. किर्तन 130 आनी 9 थंयसर 14वी वळ म्हणटा, देवान म्हाका बस तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन तुवें म्हाका रचलोय. देखून हांव तुका अर्घ दितां. देखून हांव तुका अर्घ दितां. विस्मीत तुजी कृत्यां, विज्मीत तुजी कृत्यां, हे हांव खरेंच जाणा. हे हांव खरेंच जाणा. मोगाच्यान हांव 7 जाणां भुरग्यां पैकी, म्हज्या आवय बापायच्या 7 जाणां भुरग्यां पैकी हांव निमाणो. आतांचे कोणाक विचारल्यार कितलीं भुरगीं म्हळ्यार एक भुरगें, ह्या दोगां भुरगीं. हांवें चिंतलें म्हज्या आवय बापायन चिंतलें जाल्यार एक भुरगें 2 भुरगें म्हळ्यार हांव खंडी जावन आसतना तसो हांव खंडी जावन आसतना. देवान म्हाका ह्या संवसारात येवच्या खातीर म्हज्या आवय बापायक देवान रचलें. आवय बापायच्या आवय बापायक आबा व्हडली मायक रचलें, तांच्या बुरवाजार रचलें. ह्या दिसांनी जेजूच्या जल्मा विशयांत नियाळ करता आसतना आमकां पयत पुस्तक वाचूंक मेळटा. आदाम आनी येवे तावन अब्रामा पर्यंत कितल्यो तकल्यो? लगभग 20 आनी 1 तकल्यो आमकां वाचूंक मेळटात. वंशावळ 21 जनरेशन. आनी थंयसर दाविदा तावन अब्रामा तावन थंयसर दाविदा पर्यंत 14 तकल्यो. दाविदा तावन बॅबिलॉनाच्या बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो. बॅबिलॉनाच्या बंदडे तावन परत्यान जुजे पर्यंत, जेजूच्या बापाय जुजे पर्यंत थंयसर 14 तकल्यो म्हणून बरयलां. पूण वाचता आसतना थंयसर 20 आनी 1 तकल्यो आमकां वाचूंक मेळटात. म्हणजे हर एकल्याक देवान मांडावळ करून ह्या संवसारांत आसला. अकरेक संवसाराचो सोडवणदार जेजू जल्मोवच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. त्याच रितीन मोगाच्यान त्याच रितीन तुवें ह्या संवसारांत जल्मोवच्या खातीर देवान आदाम आनी येवे तावन तुझ्या आवय आनी बापाय पर्यंत हर एकल्याक ह्या संवसारांत जल्म हाडला. तुका ह्या संवसाराक जल्म हाडच्या खातीर ताळयो भेटोवन देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया. हालेलुया. हो एक नियाळ करा मोगाच्यान. हो एक ध्यान तुम्ही करता तेन्ना मोगाच्यान तुम्ही जाणा जाल्यार तुमच्या व्यक्तित्वाक, तुमच्या जिविताक कितलें मोल आसा आनी तुमी मोल दिना जाल्यार देव कितलें मोल दिता. तेन्ना मोगाच्यान तुमचें जिवीत केदींच तुमी व्यर्थ करचे नात. देवाची मांडवळ जाणा जावन तुमच्या काळजांत संतोष उमाळोन येतलो. तिसरें जावन आसा मोगाच्यान आमकां मेळचो संदेश जावन आसा ह्युमिलिटी एंड अफर्मेशन. एक खलतेपण, एक दृढपण. खलतेपण, मोरी मायक खालती जाली, एलिझाबेथ खालती जाली, मोरी मायक उंच उबारता. मोरी मायक खालती जाली, एलिझाबेथीक उंच उबारता. आनी उपरांत एलिझाबेथाचो पूत जुवांव बौतिस्त जेजूक उंच उबारता. हांव ताच्या पांयाच्या होणाचे खड सयत सुटोवंक योग्य न्ही म्हणटा. आनी जेजू म्हणटा स्त्रियांक जल्मल्ल्या सर भुरग्यां पैकी ह्या संवसारांत अदीक वर्त मनीस कोण जावन आसा? जुवांव बौतिस्त म्हण. तो ताका वयर करता. मोगाच्यान आमी पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार आमी कितें करता? सकाळांक उंच उबारता. आपुणूच मोगाच्यान आपणाक आमी ल्हान करता, हेरांक उंच उबारता. हें जावन आसा मोगाच्यान देवाच्या भुरग्यांचें. आमी कोणाकी हल्क करिना, आमी कोणाकी अपमान करिना, आमी कोणाचें नांव फाड करिना आनी कोणाकी आमी सकला घालिना. चवथें जावन आसा मोगाच्यान होली स्पिरिट बिकम्स अ गायड एंड जॉय. पवित्र आत्मा मोगाच्यान आमकां जाता मार्गदर्शन आनी आमचो संतोष. एलिझाबेथीचो संतोष पवित्र आत्म्यातून उपजाता. मरियमाचो संतोष पवित्र आत्म्यातून उपजाता. जुवांव बौतिस्ताचो संतोष पवित्र आत्म्यातून उपजाता. आनी होच पवित्र आत्मा मोगाच्यान आमकां वाट दाखयता. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8वा वसोर 20 आनी 6 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26. कशें पवित्र आत्मा आमकां मोगाच्यान वाट दाखयता, मार्गदर्शन दिता आनी कावन्सिलींग करता. पळया तशेंच आमच्या अस्कत गायन आमकां आत्म्याचो आदार आसा. आमच्या अस्कत गायन मोगाच्यान आमकां पवित्र आत्म्याचो आदार आसा. आमी सर अस्कत ह्या संवसारांत मोगाच्यान
हर एका तरान आमकां वंदवणी वडण्यो ताळण्यो सगळे आसात. जर तर आमी पवित्र आत्म्यान भरल्यान जाल्यार, जशें मरी माय पवित्र आत्म्यान भरली, एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली, जुआंव बावतीस पवित्र आत्म्यान भरलो, जेजू बरगडजीनी प्रारंभ करता आसतना पवित्र आत्म्यान भरलो. देखून म्हाका जेन्ना एक रेतेर करूंक आमी येवची गरज आसा. आमी आमच्या संवसारी राटावडींत आसतना आमची अंतस्करणांत दाड्डी जाता. जायत्य संवसारी राटावडी, साहित्य मोगा जेन्ना संवसारी संगती, कोणी आमकां दुखयतात, कोणी आमकां बेजारे हाडतात. कामाच्या जाग्यार जायते टेन्शन्स, वरीज, फियर्स, एन्झायटीज आसतात. आनी आमच्या बिझनसाचे वरीज, टेन्शन्स, एन्झायटी सगळे आमकां आसतात. पूण मोगाचे न्हू, जेन्ना हांगासर येवन एक वस्तेची रेतेर करतात, आयतारा सांजेर येवन ब्रेस्तारा पर्यंत हांगासर तुमी रावल्यात, नाजाल्यार थोडीं जाणां सकला रेतेर करनासात आनी ती ब्रेस्तारा दीस आयल्यांत फाल्यां दनपरा पर्यंत आयतारा हांगासर आसतना मोगाचे न्हू कितले एका पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान आमी भरता. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकान आमी भरता तेन्ना मोगाचे न्हू पवित्र आत्मोच आमकां चलोवन व्हरता. पवित्र आत्मा आमकां खंत बेजाराय नासतना देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक आमकां शिकयता. संतोशान आनंदान निरंतर देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक आमकां शिकयता. मरी माय पळया काळजांत हांव देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता, कित्याक ती पवित्र आत्म्यान भरली. आनी आतां 500 संदेश आमकां मेळचो जावन आसा. फेथ एज अ फावंडेशन, भावार्थ आमच्या जिविताची बुन्याद जाता. लुकाचो वांजेल 1:40-5. लूक चॅप्टर 1:45. सर्वेस्परान आपणा कळीत केलो संगती घडून येतले म्हूण सदमंदली तूं कितली भागी. देवान बसयलेल्यो संगती घडोवन येतले म्हणून सतमानलेली तूं कितली भागी. ह्या दिसांनी हांव फादर मल्लर्स आस्पत्रेक गेलो एका पिडेस्ता खातीर. थंयसर वेता आसतना थंयसर म्हाका आनी एकलो पिडेस्त मेळ्ळो. 12 जाणां मेळ्ळी, एकलो पिडेस्त म्हाका मेळ्ळो. तो धांवन आयलो म्हाका मेळोंक. ताका कॅन्सर पिडा आसा. ताज्या व्हडल्या आनकिटीन तो कुवेटान काम करनासलो. डाक्टरान म्हणी तेजी आशा सांडली. ताका कॅन्सर इतलें वाडलां आनी 4th स्टेज आनी कांय करूंक जायना म्हण थंयसर ताका सांगलें. तरी तो गांवाक आयलो. व्हडा कंतीन बेजाऱ्यान भुरगीं शिकचीं आसलीं. बऱ्या शिकपा खातीर बऱ्या विद्यासंस्थेत आसले. जायते तांकां फीस भरूंक आसले. देखून तो भियान कामतलो. तो म्हणटा आतां म्हजें काम गेलें जाल्यार आनी म्हाका काम करून जाय जाल्यार भुरग्यांच्या शिकपाक हांवें कशें शिकोवंक, हांवें कशें तांकां पयशांनी तांकां कुमक करची, कशें फीस भरचें म्हणून कंतीन आसलो. पूण हांगासर आयिल्ल्या वेळार तसो म्हणटा, हांगासर आयिल्ल्या वेळार हांगासर मागणें करता आसतना ताका मेळ्ळेलें देवाचें उतर. ताका बरें उडा आसा. तो म्हाका म्हणटा इजाया प्रवादीच्या बुकान 3:3 दुसऱ्या वडीर फादर तुमी दिल्लें तें देवाचें उतर. इजाया चॅप्टर 43:2 आयका तुमी पळयत पुस्तकान. इजाया प्रवादीच्या बुकान 3:3 दुसऱ्या वडीर तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवे आसतलो. हांव तुज्या सवय आसतलो. न्हंयतल्यान वेशी तूं जाल्यार न्हंयतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवचे नात. त्यो न्हंयो तुका बुडोवंक शकचे नात. उज्यांतल्यान तूं वेश चलची जाल्यार उज्यांतल्यान तूं वेशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. तूं लासन वेसो नाय. उज्याच्यो जिबो तुजें भस्म करच्यो ना. उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करूंक शकचे नात. कित्याक हांव तुज्या संगात आसा. सर्वेस्पर देव तुज्या संगात आसा. म्हाका तो म्हणटा देव म्हज्या संगात आसा म्हण म्हाका धैर्य मेळ्ळें. देखून हांगासर म्हजी सर्जरी जाताना आनकिटीची देवानच म्हाका धैर्य दिलें. तो म्हणटा ताजे उपरांत किमोथेरपी रेडिएशन देवान म्हाका धैर्य दिलें. देखून हांव बेगीनच बरो जालो. हांगासर किमोथेरपी रेडिएशनान 3 म्हयने जाय जाल्यार म्हाका धैर्य मेळ्ळें, बळ मेळ्ळें, म्हाका बरी भलायकी मेळ्ळी. हांव परत्यान गांव गेलो, काम करूंक लागलो. आनी परतून म्हाका 2-3 फावटी सर्जरी खातीर हे जीव वचचें पडलें. आतां हांव ट्रिटमेंटा खातीर येता. पूण म्हजें काम करूंक म्हाका साध्य जाता. म्हजे पयशे जोडूंक जाता. म्हज्या भुरग्यांच्या शिकपाक कांयच उणें जायनाशें, म्हज्या कुटुंबाक कांयच बाधक जायनाशें. देव म्हाका सकट संगती करूंक शकता. कित्याक देव म्हज्या सांगात आसा. उज्यांतल्यान तो म्हाका पाशार करता पूण उजो म्हाका उलपावंक शकना. ही कॅन्सर पिडेंतल्यान देवान म्हाका उतराशें गेलें पूण ह्या वरवीं म्हाका कांयच बाधक जावना. ताज्या बदलाक म्हजो भावार्थ घट जाला, बळवंत जाला आनी देवाची वळख म्हाका जाल्या म्हणटा तो. ताळये बेटान मोगाच्यान आमी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भावार्थ जायचे मोगाच्यान आमचे वय आमच्या जिविताची बुन्याद आनी सवय जावन आसा मोगाच्यान इंटरजनरेशनल कनेक्शन. आमच्या विविध तकल्यांत संबंध आसा जे आमच्या बापल्याच्या भुरग्यांक सांगता, आमच्या मावश्यांच्या भुरग्यांक सांगता, मावळ्याच्या भुरग्यांक सांगता, आमच्या दायज्या गोत्रामध्ये, आमच्या सैऱ्या धैर्यामध्ये, आमच्या शेजारामध्ये, आमच्या समुदायामध्ये आमकां संबंध आसा ते. मरियमेक आनी एलिझाबेथेक एक संबंध आसा. आजकाल मोगाच्यान संबंध सगळे तुटोवन सोडले. आमकां एकच संबंध खंयचो? मोबायल आनी कितें इंस्टाग्राम आनी कितें फेसबूक आनी कितें तुमचें तें मात्र. मोगाच्यान आमकां संबंध गरज आसा. घो बायलांचो संबंद उणें जाला. घो मोबायलार आसा, बायली मोबायलार आसा. एका घरा गेल्ल्या वेळार घोवा सांगता उलोवन आसतना घो म्हणाल म्हाका मेसेज येयली, कसली मेसेज? म्हणजे बायलेन जेवणाक आपयलां. तिसऱ्या रुमांत बायल आसा, बायल जेवणाक आपयता. खंयच्यात आपयता? वॉट्सॅपार जेवणा येवन. आनी जायत म्हणून मेसेज गेली.
आनी कितल्या वरार म्हण गेले ताजे उपरांत त्याच वेळार वचून जेवल्या एकाच घरांत म्हाका उलोवणें उणें जालां संबंद उणें जाला एकामेका सेवा उणें जाल्या एकामेकाच्या गरजांनी पावचें उणें जालां मरी माय आनी एलिझाबेथ म्हाका आमकां शिकयतात कशें आमी एकामेकाची सेवा करी जाय आनी अशें देवाक आमच्या जिवितांत इम्मानुएल करून घे जाय आनी सातवो भोव अपुर्बेचो संदेश जावन आसा प्रेज एंड वर्शीप इन एवरी सीजन एंड फॉर एवरी रिजन हर एका कारणा खातीर आनी हर एका काळार देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवचें तेसलोनिकाकारां बरलें पयलें पत्र 5 वर 18 बोळ फर्स्ट Thessalonians chapter 5 verse 18 सोर गडितांनी देवाक अर्घां दिया सोर गडितांनी देवाक अर्घां दिया मोगाच्यान मोरी माय तिच्या जिवितांत देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता म्हजो जीव सुरेस्पराची होडवी कथा म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातीर उल्हासता मोगाच्यान तिणें वचोन सांजोचे बाप्पा पयलें सांगो ना म्हाका आंज बडव्यान संदेश दिला पवित्र आत्म्यान म्हाका अभिषेक केला म्हण ती धैर्यान एलिझाबेथ लेगी पयली गेली उपरांत सांजोचे बापूस गेलो तिका आपूण हाडू कित्याक पवित्र आत्म्यान सांजोचे बापाक सांगलें वस तिका आपूण हाड तिच्या घरा आपूण हाड म्हळ्यार मरी माय संपूर्ण तरान देवाचेर पाती येता खंडी जावन सांजोचे बाप आपणाक आपणाच्या घरा आपणाच्या काजारी जिवितांत स्विकार करतलो म्हण ती देवाचेर पाती येता आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिताना मोगाचें सकट संगती देव आमच्या बऱ्या पडाचें करता देखून आमी पवित्र आत्म्यान भरोंक न अभिषिक्त जावन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक शिकाजे तर मोगाचें एक घडीभर आमी दोळे धांपया मरियमाचें स्तुती गायन आमच्या जिवितांत सदांच आमी जिवया म्हजो जीव सर्वेस्पराची होडवी कथा म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो खातीर उल्हासता पयस आमी जेजू तूं आमच्या सांगाता एक जाताय देव आमच्या सांगाता जाताय इम्मानुएल जाताय सदांच म्हजो जीव तुजी होडवी गावंक आशेता म्हजो आत्मो तुजे थंय संतोशान उल्हास करूंक आशेता सम्या हें भाग म्हाका ससनात फोव कर तुजे थंय एकवटान जियोंक तुज्या मोगांत संतोश भरोवंक आमकां फोव कर आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक फोव कर कोणा खातीर आज ह्या घडये नाताना फेस्ताच्या संदर्भी आमी मागता तांचे समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल आमेन 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 आमी उबे रावया आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय आतां आमी उसारया एकाच देवाक सतमानता सरपदेदार बाप तो सर्गा आनी प्रथमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सोरकाळा आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपजल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या ससैन पासो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सरकारांतो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकारात चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभादेव वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देवसभेक सतमानता पातकांच्या पक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन आपल्या एकाच पुताक सयत बाकी दवरनासतना आमकां समर्पण दिलो देव बाब आनी कितें आमकां दिवंक पाटी सरात म्हणून रोमाकारां बरल्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा तर आमी भावार्थान आनी विश्वासान सोर आमच्यो गरजो सोर आमची तेसवां देवा बापा म्हाका दवरया सकट आमच्या गरजांनी देव आमकां पावता मोगाळा बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पाप साहेब सर गवळी बापांक याजकांक आनी धर्मिकांक येवकारिस्तांतल्या तुज्या पुता जेजूचो लागशिलान सांगात बगूंक आनी आपले ताब्यान दिल्ल्या भावार्थांचो पोस करूंक आत्मीक गटाय लाभय म्हण मागता सवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा भवारी एकठांय जाल्ल्या आम्हा सर्वांक समाधान पाठय आमची कुटुंबां तुका समर्पिल्ली मोगाची बिडारा कर
आमकां सोमेस्तांक सेवेच्या स्पिरितान भरलेली कुटुंबां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासगी गरजां बसत एक घडीभर दोळे दांपून मौनपणी आमी मागया. भोव मागडा सर्गींचे बापा, सर आमची मागणी आनी त्या तुज्या मुखार आमी दवरता. तुजे एकल्याच पुताक सयत बाकी दवरनासतना तुवें आमकां दिला, हांवें तर ताचे सर आमच्या गरजांनी तूं पावताय. ह्या नाताळा फेस्ता वेळार तूं खरोच आमच्या सांगाता, देव आमच्या सांगाता. इम्मानुएल हो अनुभव आमकां आमच्या मोगाच्या हर एकल्यांक तूं फावो कर. सर पिडेस्तांक बसत, कश्ट जाल्या बसत, काम नातल्या बसत, आर्थीक अडचणीत असल्या बसत, सर तरेच्या समस्यांक वळख जाल्ल्या बसत, मानसीक पिडे वरवीं आनी विशेष निराश जावन देदेस्पद जावन जिवीतच नाका म्हण निराश जावन जिवीतच नाका म्हणून ती जीव होगडावंक प्रयत्न करना आसात तांच्या बसती आमी मागता बापा. तांकां समेस्तांक तुज्या नव्या बरोवशान बर सगळ्या संवसारार शांती समाधान स्थापन जावन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचे हे मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या सवा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पवित्र आत्म्यान भाग्यवंत ओंकार मरयेची खूस सुफळ केली. तुज्या वेदीचेर आमी दवरल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र कर म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. सोमी जेजू येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावरत्या मोगान ओंकारी मयेन ताका सांबाळलो. जुवान ताची वाट तयार केली. तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबे संतोषान तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां संगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी ससनी खरराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावार्थासो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकुलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागतो. आमकां मरिये देवाचे माये संगती भगवन जुजेती सपती भगवन धर्मदुतां आनी सवरकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें तें प्रार्थन आमी धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर वायट विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाठय. सगळ्यां जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्ताची कूड ताणें मोडल्या, ताचें रगत ताणें भरयलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. स्वीकार केली तर तुम्ही दोपल्या घातल्या, म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो, स्वीकार केलो, स्वीकार केलो,
स्वीकार केली तर तुम्ही दुबळ्या धाकटुल्या म्हाकाच तुम्ही स्वीकार केलो स्वीकार केलो स्वीकार केलो. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुझ्या जेवणांत वांटो घेवन तुझ्या सुखांत सासनाक आमकां वांटो मेळटलो म्हण आमी भरवशान भरल्या. आमच्या सडवंदराच्या जल्माची परब जितली लागीं पावल्या तितली व्हड जावं आमची भक्ती. हे आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोडय आमकां